आयज परत एकदा आम्ही मारगांव पुलीस स्टेशनाच्या भायर आहात आणि काल तुम्ही सगळ्यांनी पळयला आसतले। काल आम्ही रातचे 11 वरांचेर जावन पासून हांगा आसले, कित्याक काल आमचे सॅनी गोव्स जो आमचो नावेलीचो भाव आहा ताका मातशें त्रेत येयल्लें आणि त्या कारणा लागून आमी येयल्ले। आणि आयज दिसाक आमकां पुलिसांनी परतून आपयले, आमकांय आपयले, एका सैनिकूय आपयलो आणि तेजे बरोबर जी ऑपोजिशन पार्टी आसली जो कोण त्रेत दितालो ताकाय आपयलो आणि ही येवन दोगांची भासाभास केली तेणें आणि सगळें आमचे पुलीस डिपार्टमेंटान बरे तरेन बरे वेव्हारान तें सगळें आयकून घेतलें आणि आपलें डिसिजन सांगलें। आणि DYSPन हो इश्यू आहा तो हँडल केलो बाब आमचो संतोष DYSP बरें एकदम बरे तरेन DYSPन तो हँडल केला इश्यू हायली एप्रिशिएट करता आमचे पुलीस डिपार्टमेंट जे तरेन तेंच्यांनी जो इश्यू हँडल केला बरी तरेन आयकून घेतली तेंच्यांनी आणि हो हेजें इन्वेस्टिगेशन करचें म्हणून तेणें आपल्याचे टिमीक आतां तांकां हांवें धाडला, तांकां ऑर्डर काडलो आहा हेजेर इन्वेस्टिगेशन जावचें म्हणून। आनीक एक आमचो सैनीक आहलो तो एकटो गेल्लो थिंगा भितर उलोवपाक आनीक आपल्याचें कितें आहा तें तेणें DYSP कडेन उलयल्लो। जी ऑपोजिशन पार्टी आहलोली आमचे नदरे प्रमाण जे पळय ऑपोजिशन पार्टी आहलोली, जरी तर तुमी सारके कायद्या प्रमाण आहलोले, तुमकां कसली भिरांत नासलोली जाल्यार तुमी सरळ येवन म्हाका तर कसली भिरांत ना, आपूण डायरेक्ट येवन इन्वेस्टिगेशना फेस करपा जातालें। पूण आयज कसले कारणाक भिरांत आहा अशी आमकांय दिसता, त्या कारणा लागून तूं भिरांत जेन्ना आसता तेन्ना तूं आमचे एडवायसर काडटात आनी हें काडटा, हेंच आमी देखावो भितरी पळयला। जरी तर तो गिल्टी तर नासलोलो जाल्यार तेणें एकल्यान येवन हें सगळें सुटावें करून जातालें। हिंगा कितें हें आहा दिसता म्हाका अप एंड डावन्स कितें पूण आहा त्या कारणा लागून आपल्या सांगातचो जायो आपल्याक हें जावपा ना हँडल कितें पूण गिल्टी आहा त्या कारणा लागून हाडलो काय हो क्वेश्चन मार्क आमकां दिसता। आतां हेजेर इन्वेस्टिगेशन करूंक लायलां, हांव हायली एप्रिशिएट करतात पुलीस डिपार्टमेंटाक जे तरेन केलां। आनी एकदां म्हणटात थँक्यू तुमकां। आनी एक थिंगा एक आमकां एक कोट आयकूंक येयलो जे ऑपोजिशन पार्टीच्यातल्यान जें शिक्षण म्हणटा तें गरजेचें आसोंक जाय, एड्युकेशन इज अ कंपल्सरी म्हणटात। सो हिंगा तेणें पुलिसान जो पळय आपल्या DYSPन जो पळय आन्सर ताका दिवपा आहलो टीट फॉर टॅक ताका आन्सर दिलो आनी तेगेलें शटर बंद केलें एड्युकेशनाचें हें उलयता तेन्ना। एड्युकेशन तर आहलोलें सैनीक तो कमेंट करतालो जाल्यार आमकां खबर ना एड्युकेशन तें कितें थिंगा दाखयनासलें। एड्युकेशन आपल्या कॅपेबिलिटी आहा फेस करून DYSP हो पुलीस डिपार्टमेंटा फेस करपाची कॅपेसिटी आहा म्हणून सैनीक एकलो येयलो, एकल्यान ताका कन्फ्रंट केलो DYSPक, तुका गरज नासलोली एड्युकेशन लॅकिंग इन यू हो क्वेश्चन मार्क आनी तूं एड्युकेशना खबर सांगता आमकां, तूं सैनी हें सांगता एड्युकेशन गरजे म्हणून। एड्युकेशन कोणाक गरजेचें तें तुवें दाखयलां आनी तूं तें DYSP सांगता आसतना DYSPन तुका आन्सर कितें दिलो तो तुका बरे भशेन तुका खबर आहा। दुसरी गजाल, नावेलेच्या गांवांत फाल्यांच्या दिसाक फेस्त आहा आनी फेस्ताची उर्बे बरीन सगलो लोक आपल्या फंक्शन करपाक तयारीन चल्लो आहा। पूण होच नावेलीचो गांवचो लोक जी फेस्ताची तयारी जावपा आहलोली ती आतां हिंगाची पुलीस स्टेशनाची दार धाडयता, कित्याक फॉर नो रिजन। काल एक तेंच्या घराक घुस पेटलो त्या कारणा लागून सैनीक कितें घुसपा गोंदळ जाले ते पंचायतीन त्रेत येयल्या थिंग पावलो। आनी एक काल एक घराक घुस पेटलो तें बरें आयचे दिसाक परतून एक घुस पेटलो, कसली कारणा लागून हिंग कसली मॅजीक जाता त्या नावेलीच्या गांवांत दर दिसाक घराक घुस पेटपाक। ST भावाची घरां आहात थिंगा, ST भाव भयणीची घरां आहात, एका दर दिसाक घुस पेटता, कसली कारणां कसली पडटा, कसली फायर बॉल पडटा त्या घराचेर हो बिग क्वेश्चन मार्क। कित्याक आमकां आतां दुबाव जावपाक लागला आमचो सैनी भाव जे आपली विलेज आडावपाक जाय म्हणून वाचोवपाक जाय म्हणून थिंगा इतलें प्लॉटिंग चलता एडजस्टंट टू दॅट एरिया, थिंगची पळय घरां आहा थिंगा तेगे त्या कारणां हें कितें इंटरलिंक आहा गाय त्या प्लॉटिंगा मदें आनी घरा मदें, ताका लागून फायर बॉल हेंगे पडटात गाय। आमकां हो क्वेश्चन मार्क जाता, आमकां डावट जाता, हेगे तुमी चवकशी करपाक जाय पुलीस डिपार्टमेंटाक जाता। ऑल ऑफ अ सडन आमकां केन्ना आयकूं येना हे फायर बॉल खंयचे पडटात ते घराचेर आनी घर पेट घराचेर उज पेट्टा आनी घर लासून काबार जाता आनी तेच विसिडिटी कित्याक जातात ती जे प्लॉटिंग चलता एडजस्टंट सिटी हितून एडजस्टंट एरियाक। आयज आमची परिस्थिती ही केल्ली आहा, आयज आमकां फेस्त करूंक मेळना आमची गरजेची आमची जी फुंगसांव करपा आहलोली आमकां फेस्त करपाक तयारी करपा सुवातेर आमकां पुलीस स्टेशनाची दार धाडपा पडटाय, पुलीस हिंगा आमची घरलां आसताय ती वाटोवपा पडटात। ही परिस्थिती ST कम्युनिटीचेर येयल्ली आहा। सो हांव मागता आमचे जे पळय आमचे भयणीचे घराक घुस पेटला ती तरी तुमकां आपली भावना उद्गारतली काय सांग। कामाक गेल्लें आनी म्हाका खबर ना कितको उज लागल तो
मागीर चेडवान म्हाका हाडलें कामा हांव गेलो थंयसान चोपा गेल्यार वर नासो ना आनी सगल्या लोकांक उजो पालयलो. ओके एसटी कमिशन. दुसरी गजाल म्हणल्यार सेनी कोण तो गोळी तांकां वळखलो नासतलो. सेनी जायते तोंड तेंच्यांनी मारून दाखयले. सेनी कोण तो तुमकां हेजे मुखार पडटलो. सेनी गेले पोजिशन कितें करतले. सेनी खंयच्या लेवलाचेर पार्टीचेर काम करता हें तुमकां थोड्या दिसांनी कळोन येतलें. सेनी फाल्यांच्या दिसाक वचून आनीक मुखारले प्रोसिजर जो पळय आहा तो एसटी कमिशनरा फुडें वचून तो मिटींग हें करतलो कंडक्ट करतलो. आनी जो पळय मुखार प्रोसिजर आहा जे एडवर्स कमेंट्स येतात कास्ट बेसिसाचेर तो तेगे वचून ताणें मिटींग ऑलरेडी हें करून हें डिसायड केल्लें आहा. आनी ते बाकीचे कमिटी मेंबर आहा हो प्रोसेस खंयच्या मुखार वचून खंयच्या पावलाचेर वचूंक जायो तो आसतलो. ते बराबर आमचो एंड्रूय आहा. एंड्रूय तें फॉलोअप करता. मार्सेलूय आहा तोवूय फॉलोअप करतलो. हो प्रोसिजर आमी बंद करपा ना मुखार वतलो. आनी एकदां पुलीस स्टेशन मारगांव पुलीस स्टेशनाक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा.